हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी. तर हांवें केल्ल्या बरी तुमी करशात जाल्यार तुमी भागी सय. डॅडी मामी तुमी बसा सोफार. 3 दिमी घालून तांची भुरगीं तांचे पांय धुले, वस्त्रान पुसले. डॅडी मम्मीच्या पांयांचो कीस काडून गेलो आनी दुखां ह्या डॅडी मम्मीच्या दोळ्यांनी आमी केन्नाच असलो निमाणो ब्रेस्तार पळोवंक ना. सेवा साकरी कॅन बी खरखरे पुरपुरे. एके पुटी मनशा सैन बापा ही खास काड म्हज्या वयली म्हणून ताणें. वी आर ह्युमन बिंग्स. मोगाचे न्हू एक मोठो नियाळ. आयचो वांजेल 13वो अध्याय. सिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणटात. दॅट्स करेक्ट. हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी. तर हांवें केल्ल्या बरी तुमी करशात जाल्यार तुमी भागी सय. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इट्स ए प्रिविलेज फॉर यू टू सर्व. सुमार 4.5 वर्सां आदीं हांव गोंयांत आशिल्लो आनी कोविड-2 म्हूण भिरंकूळ. इगर्ज्यो बंद, मिसां बंद, सगळें बंद. थोड्यांक उडास आसूंक पुरो, भुरग्यांक उडास ना. भोवशा उडासा. येस. आनी ते दळा बागेवंत हप्ता आयलो. म्हाका कितेंशें मोतींत आलोचना आयली आनी हांवें म्हजी आलतार भुरगीं बारी मोगाचीं 60-70 कितें आसलीं न्ही मारगांव आमच्या कॉवेंतान. तांकां हांवें फोन केले. वडिलांक सांगलें तुमी पयस रावा. ओके फादर, तुमी फोन करतात जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. 45 घरांनी फोन केले. कॉन्स्पिरसी, फितुरी. काले फादर वेट. निमोनो ब्रेस्तार आयलो. जेवणा पयले हर एका घरा एके पुटी दोगां, तेगां भुरगीं, एके पुटी एकलोच. एक तुवालो, एक मग उदकाचें आनी एक बेजीन हाडून आयली. डॅडी मामी तुमी बसा सोफार. 3 दिमी घालून तांची भुरगीं तांचे पांय धुले डॅडी मम्मीचे, वस्त्रान पुसले आनी एकल्यान आनी एका चेडवान डॅडी मम्मीच्या पांयांचो कीस काडून गेलो आनी दुखां ह्या डॅडी मम्मीच्या दोळ्यांनी आमी केन्नाच असलो निमाणो ब्रेस्तार पळोवंक ना. मोगाचे न्हू. सेवा साकरी कॅन बी खरखरे पुरपुरे. वी आर ह्युमन बिंग्स. सेवा साकरी कॅन बी ड्युटी. सेवा साकरी कॅन बी म्हाका एक हें आपोवणें. सेवा साकरी कॅन बी ए प्रिविलेज. बायबलाचेर एक नदर मारया आनी पळया. जेजूचें तें एग्जाम्पल. फॉर जीजस वॉज इट ए बर्डन? जडाय. एके पुटी मनशा सैन बापा ही खास काड म्हज्या वयली म्हणून ताणें. पूण ताणें मोगान सगळें उदार काळजान ही आमची फातकी मेळ्या सैमाची सेवा साकरी केली जेजून. तो एक समार्यकार. ते दोग याजक आनी लेवी. तांकां दोगांक लेवी शास्त्रा प्रमाणे अध्याय 21 असली सेवा साकरी म्हळ्यार मेळेंपण. लॉ लिगल पोरण्या त्या मागतच ते चिटकोवन रावल्ले. पूण समार्याकार इट्स माय प्रिविलेज. देवलो ताका आपल्या गोड्यार घालो आनी पुष्कळ पयशे दिवन ताजी कुयदाद करा, ताजी साकरी करा, सेवा करा म्हूण सांगा लागलो. मोगाचे न्हू. टेंपलांत ती म्हातारी आयली. जेजू पळयत आसलो. व्हडले ठण ठण करून व्हडलीं डॉलरां घालताले. हिणें 2
किरकोळ पयशे घाले. सेवा म्हाका हे भाग दिल्ल्याक देवाळाक आदार करूंक हांव देवाक अर्गां दिता म्हणून आली ती म्हातारी.